गोयच्या रस्त्याची जाल्ल्या अवतिकाये आड काँग्रेसीन मंगळारा म्हापशेंतल्यान निदर्शनां केली। रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान सामान्य लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। गोंयांतल्या रस्त्यांचेर एकूय फोंडकुलां दिसचें ना म्हणपी सरकाराक सगळ्या रस्त्यांची अवतिकाय नदरे मुखार हाडून दाखयतले अशें काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन सांगलें। उत्तर गोंयांत रस्त्याविशीं चळवळ जाल्या उपरांत दक्षिण गोंयांत लेगीत करतले अशें विजयान सांगलें। या सरकार डबल इंजिन सरकार करता काय कितें हे अशें पडोन म्हाका दिसता पेरंट आनी कोण सगळे आमचे पब्लीक खुबशे जाण इंजर्ड जाले। थोडे हॉस्पिटलान आहात, कितलेशे तांकां पयशे भरचे पडटा ऑपरेशनाक लागून, पण हो सरकार न्हिदलेलो आहा। तुमकां खबर आसा की प्रमोद सावंतान सांगलेलें की हे जे खड्डे आहात ते आपूण एकूय खड्डो दिसना। आता खंयचो खड्डो तो कळना, हो खड्डो आमी दाखयला आनी म्हाका दिसता म्हापशान इतले खड्डे जाल्यात। आता हे जे चळवळ ही जी प्रोटेस्ट आमी म्हापशेच्यान सुरू केल्या, ही प्रोटेस्ट नॉर्थ गोवा फूल चालू उरतली, मागीर सावथ गोवा जातली। आनी त्या खातीर लोकांनी फुडें येवचें, लोकांनी आपली प्रतिक्रिया करची, व्यक्त करची। आमी पळयता की पुलीस यंत्रणा ही यंत्रणा फक्त हेल्मेट घालूंक ना आनी कितें घालूंक ना, जावं आनी कोणाक लायसन ना हेचेर लोकांचे हे करतात। कारण तेंची बाबा तेंची पुलिसांची चूक ना, कारण तांकां सरकार हो फक्त तीच कामां करून दिता, रेव्हेन्यू गोळा करपाक दिता आनी रेव्हेन्यूचे इव्हेंट्स करता। आयज पळयलां आमी की 500 करोड एक वर्साक इव्हेंट केल्लो आसा, जे बाकीची म्हारगाई ती कमी जावंक ना। टमाट आनी कितें हेचेर आमी आवाज उठयला आनी उठयतले। काँग्रेस म्हणटा तो पक्ष हो पक्ष चळवळीचो पक्ष, सरकार आसूं नाल्यार सरकार आमचे नासूं, पण आमी जे इल्लिगल जाला जे हे करप्शन, हे एक्चुअली करप्शन हांगा पळयात तुमी की हांगार हालींच तेंच्यांनी डांबर घातलेले, डांबर व्हांवन गेले। सेतू सरकाराक सेतू आमचो आहा जो अटल सेतू म्हणटात, ताका व्हडलें नांव दिलां अटल बिहारी वाजपेयीचें, ताका खड्डे पडलेले आहा आनी ह्या सरकारान जनतेची आणि बाकीच्यांची लूट केलेली आहा। फर्स्ट पॉलिटी हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात।